देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आनी जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जायते फावटी आमची भुरगीं येवन आमकां सांगतात की खंयचो तरी सब्जेक्ट तांकां कठीण लागता. दुसरे व्हड कोणी आमकां सांगतलेत, म्हाका हें काम करूंक कठीण लागता, म्हाका काम करूंक नाका, हें म्हाका काम करूंक नाका वा तें काम करूंक नाका. कितें काम सांगत आमच्या भुरग्यांक ते म्हणटलींच हांव ना करिना. अशें कित्याक आमी म्हणटा? कित्याक थोडें आमकां कठीण लागता? तांची दोन कारणां आसात. पयलें म्हणल्यार आमकां ताची आवड ना. दुसरें म्हणल्यार आमी ताका वेळ दिना. आवड आमची आसत जाल्यार आमी रोखडेंच तें करूंक वेता. तर पयलीं आमी कित्याची आवड करूंक जाय. आवड केली जाल्यार आमी तें काम करूंक शकतले. आवड ना जाल्यार आमी तें काम करूंक फुडें सरना. आवड क्रिएट करूंक जाय, आमचे भितर ती करूंक जाय, आवड येवंक जाय. म्हाका खेळूंची आवड आसा जाल्यार हांव रोखडोच खेळूंक वेता. अभ्यास करूची आवड आसत जाल्यार हांव अभ्यास करूंक वेतलो. म्युजिकाची आवड आसा जाल्यार म्युजीक शिकोंक वेता. थोड्यांक तें सोंपें जाता, थोड्यांक कठीण जाता. म्हणून आमी ताका वेळ दिवंक जाय. दुसरें, थोड्यांक इल्लो वेळ दिल्यार पुरो, रोखडे शिकतात. दुसऱ्यांक सुबेज वेळ दिवंक जाय, कित्याक तांच्यांनी रोखडें शिकोंक जायना. पूण जाय तो वेळ, फावो तितलो वेळ दिलो जाल्यार कितेंय कठीण आसलेलें आमच्यांनी शिकूंक जाता आनी आमकां सोंपें जावंक जाता. आवड आसूंक जाय. दुसरी, आमी वेळ फावो तितलो तें काम करूंक दिवंक जाय. आयच्या वाचपान आमी पळयता थोड्यो वस्तुऱ्यो जेजूक मेळूंक आशेतात. जेजूक निकी पिला आनी तो फोंडांत आसा. थंय सकाळी फुडें धांवून धांवून ती वेतात. जेजूक कसो तरी तांकां पळोवंक जाय. तांकां इतलो इंट्रस्ट आसा, इतली आवड आसा आनी ती धांवून वचोन ताका पळोवंक सोदतात. जाय तो तांच्यांनी जेजूचो पाटलाव केल्लो, जाय तें ताणें सांगलोलें आयकल्लें आनी कितें तरी तांचे भितर स्पेशल एट्रॅक्शन आसलोलें. आवडटालो तो मनीस तांकां आनी ताका लागून तांणी जाय तो वेळ दिल्लो. मोगाळ भाव भयणांनो, कितेंय काम कठीण आसत, आमी आवड क्रिएट करूंक जाय आनी दुसरें म्हळ्यार ताका फावो तितलो वेळ दिवंक जाय. आमचें काम सोंपें जातलें. ह्या वस्तुऱ्यांनी जाय तितलो वेळ दिल्लो आनी तांकां आवडूय आसली. थोडीं कामां अशीं आसतात जी वेळ दिल्या उपरांत सोंपी जातात आनी आमकां आवड जाता ताची. तें करूंक इजी जाल्लें म्हणटकूच आमची आवडूय वाडटा. आमच्या घरांनी, आमच्या जिवितान मोगाळ भाव भयणांनो, पयलीं जेजूची आवड आसूंक जाय. आमी जेजूक पळोवंक आशेता अशें आमकां दिसूंक जाय. ह्या वस्तुऱ्या भाशेन आमी धावी वचून जेजूक मेळूंक सोदता अशें जावंक जाय. पयलीं आवड आसत जाल्यार दुसरें, आमी ताका इल्लो वेळ दीत जाल्यार सदांच आमच्या घोराब्यांनी प्रार्थनान ताका इल्लो वेळ दीत जाल्यार, ताचे कडेन उलयत जाल्यार, वेळ सारीत जाल्यार आपुणूच ती आवडूय आमकां तयार जातली आनी ताका आमी पळोवंक आशेतल्या. आनी ह्या वस्तुऱ्या भाशेन जेजूय आपूण येवन आमकां मेळटलो. आज पवित्र पुस्तक सांगता ह्यो वस्तुऱ्यो ताका मेळूंक गेल्यो, आशेताल्यो पळोवंक. जेजूच तांचे मुखार येवन तांकां मेळटा. तुमी कोणाक सोदतात? हांव होच तो जेजू. ताका ती मेळटात. गुरुजी, मोगाळ भाव भयणांनो, घडयेक आमकां कठीण दिसता जेजूक मेळोंक. तें कठीण काम न्हय. आमची आवड आमी वाडोवंक जाय आनी आमी इल्लो ताका वेळ दिवंक जाय. जेजू आमकां मेळूंक येतलो. जें आमकां कठीण दिसता
जेजू आमकां मेळूंक आयल्या उपरांत सगळें आमच्या जिवितान सोंपें जातलें. जितले आमच्यो कठिणाई आसात त्यो सगळ्यो सोंप्यो जातल्यो. कित्याक जेजू जेन्ना आमचे लागीं आसता, आमच्या जिवितान आसता, आमच्या घोराब्यान आसता, सगळीं वायटां, सगळीं कठिणायो पयस जातात आनी जेजू आमची ओजी ल्हव कोत्ता, सोंपी कोत्ता, इजी कोत्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू कडेन इल्लें आमी मागणें करुया. मोगाळ बापा, आमकां खूब आशा आसा तुका मेळूंक. आमकां जाय तूं म्हज्या जिवितान येयल्लो, दुसऱ्यांच्या सगळ्यांच्या जिवितान येयल्लो, म्हज्या घोराब्यान येयल्लो. बेगीनूच आमच्या घोराब्यान ये, म्हजी आवड वाडय आनी म्हाका फावो तितलो तुका वेळ दिवंक म्हजी तयारी कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी आयचो नियाळ केलो देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.